काकोडे कुडचडेचो हो शेतकार जॉन फर्नांडीस कदंबा महामंडळाच्या सेवेंतल्यान रिटायर जाले उपरांत ताणें आपल्या जमनीत लक्ष घातलें। घाम गावलो आनी हो भाजयेचो मळो फुलयलो। अंदू वर्सा जॉन फर्नांडीसान मोठ्या प्रमाणात भेंड्यांची लागवड केल्या। हंगामा प्रमाण तो वेगवेगळ्या प्रकारच्यो भाजयो तशेंच फळां आपल्या शेतान रोयता आनी हो सगळो भाजीपालो तशेंच फळां तो स्वता बाजारात वचून विकता। जॉन बाब, तुम्ही काकोडा करमलीवाडा काकोडा हांगचे फार्म आसा, तुमगे ओन फार्म आसा रोजरी फार्म म्हणून, तेजे तुम्ही सिजन वायज डिफरंट प्लांटेशन करता, भाजी मागीर वॉटरमेलन। आतां हे फावटी तुमगे भेंडे आतां सिजन भेंडे आसले, हे फावटी कशें उत्पन्न जालें तेजें? उत्पन्न भेंडे बरें जालें। तांबडे रेड भेंडेय घालता आनी ग्रीन भेंडेय घालता, दोन्ही मेळून 3 टन सुमार काडले। 3 टन। आतां तुमी हे कितले वर्सां जालीं तुमी रोयता भेंडे? 5 वर्सां। आणि कशें आतां तुमी आतां खुबशे वरायटीज रोयता, म्हणल्यार सीजन वायज कितें कितें रोयता तुमी? सीजन वॉटरमेलन आनी दुसरें थंय एक सायडीक थोडे रोज घालता, फुलां रोज हय ती घालता, थोडी रोजां हय रोजां। आनी भेंडे चड घायना, कमी भेंडे घालता एक सायडी, आनी मागीर पावसां भेंडे चड घालता। पावसां कितें रोयता चडशे? पावसां फक्त भेंडे, तवशीं, काकडी आनी घोसाळें। आतां तुमी इतली रोयतात सीजन, मागीर ते तुमी विकता कोणाक? हॉर्टिकल्चर काय तुमगे ओन? हॉर्टिकल्चर अजून हांवें कांय घायला ना, फक्त मुगे टाटा एस रिक्षा आहा, ती रिक्षा घेवन हांव सेल करता आनी रावन सेल करता मार्केटान। हेजे पयलीं तुमी कितें करताले? आतां तुमी हे फार्मींग चूज केलें, हेजे पयलीं कितें करताले? हेजे पयलीं हांव केटीसी घाला न्हू, कदंबा घाला न्हू, फार्मींग केलें। आतां कितले वर्सां जाले तुमकां? आतां फार्मींग करपा 5 वर्सां जायन गेली। फायदो आसा? आनी तुमकां एग्रीकल्चर आतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडल्यान सपोर्ट मेळटा? सबसिडी आतां दिली तेणें म्हाका, बरें केलां, ओन बीन सबसिडी सगळी गायली म्हजी। आतां सगळें तुमी कितें करतात तुमगे भाटांक हेतूर फार्मां जे रोयतात हे करतात ते सगळें तुमी ओन विकतात? हय ओन। आमी आसा करमलीवाडा काकोडा, जे तुमी पयले जे जॉन फर्नांडीस जे शेतकरी आसा, तेणी आपल्या रिटायरमेंट जे कदंबा तेजे पयलीं ते भायर आशिल्ले, तेजे नंतर तेणी कदंबाक थोडी वर्सां काम केली, मागीर रिटायरमेंट जातरी जे फार्मींग तेगे स्वताचो जागो आसा, फार्म आसा, थंय तेणी वेगवेगळी वरायटीज लावपाचे आनी ताका एक सहयोग तांकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडल्यान मेळ्ळो की, आनी आतां गेले ते 5 वर्सां साकून ते हेजो जी वेरियस वरायटीज म्हणटा तशी ते लायतात, कांगो धर, काकडी धर, भेंडे, मागीर आतां केळी सुद्दां लायला। अशी तेणी सीजन वायज जे प्रमाणे सीजन वायज कितें जे येता उत्पन्न जाता, प्लांट जातात, जी जे भाजी जाता ना जाल्यार तेजी तेणी आपल्याक जे फार्माक लावून पोट भरपाचे पर्याय केल्ले आसा। खंय तरी बरी मेसेज की जे एज जावन सुद्दां खंय तरी जो जागो आसा आपल्या कडेन, जर व्हड जागो आसा, खंय तरी फार्मिंगा कडेन लक्ष घालचें आनी हेजेर आपल्याले पोट भरपाचे पर्याय करूं शकता।